बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, तुमकां सगळ्यांक ह्या पिलारच्या दोंगरार येवकार आनी निकतेंच आमी गायन केलां. एका मोनान एका काळजान आमी ह्या मंदिरांत एकठांय जाल्या. आमच्यो गरजो पाद्राग्नेल आमच्या बागयोंत भावा उदेशी देवा मुखार दवरूंक तर ह्या मिसांत नितळ मोनान नितळ काळजान वांटो घेवया आनी सगळीं आमची पातकां, आमचें उणेंपण आमच्या मनांत हाडून तांचे पासत देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खोशी आमी जाणो जावंक पावूं. हे पोरी उतरांनी तशें कोरण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागयोन जॅकोबाच्या चिटीवेलें वाचप. भावा भयणानो, आतां तुमकां ग्रेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचें आसात तें हाल उपोद्द्याक लागून विलाप आनी रुदन करात. तुमच्यो ग्रेस्कायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां सासण्यांक केल्यात. तुमचे भांगराक आनी रुप्याक कोलोम लागले आनी ही ताची कोलोम तुमचेर 8 गोवाय दितोली आनी उज्या पोरी तुमचे मांस खातोली. सोपून पावल्यात तसले निमाण्या दिसाक तुमी ग्रेस्कायो पुजायल्यात. तुमच्या शेतांची लुवणी केले ते वावरेड्याक तुमी दिवंक ना. ती मोजोरी आतां तुमचेर 8 बोब मारता आनी तांचे आल उयेलेंचो साद दोलबाराच्या सर्वेस्पराचेर कानार पडला. हे संवसारांत तुमचें जिवीत कामचाराचें आनी सूत सुखाचें जालां. पिडापीड दिवंक तुमी मातल्यात. निरोपराधेचेर फॉर्मोण मारून तुमी तांकां जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर 8 बोल करून ना. देवाचें उतर हें. देवाचे बोडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. काळजान गोरीब ती सुबागी सोर्गींचें राज तांचें. सोगली म्हणुया. काळजां गोरीब ती सुबागी सोर्गींचें राज तांचें. पेल्याचेर पदवी चलयतात म्हूण जी कोण आपणाचेरूच पातयो नासात तांची गोट हीच. शेलयां वरवीं तांकां लोटून दुखलून नोकरांत घालतले. तोय मरण तांकां चोरवाक वतले. सोगली म्हणुया. काळजां गोरीब ती सुबागी सोर्गींचें राज तांचें. सकाळ पावतोच तांची सूख बोडाय सोदतली आनी नरकांत जातले तांचें बिराड. पूण प्रमाणीक मनशाक जैत मेळटलें. खरेंच देव म्हजो जीव नरकांतलो वाटायतलो आनी म्हाका आपल्या गोपान घालतलो. सोगली म्हणुया. काळजान गोरीब ती सुबागी सोर्गींचें राज तांचें. पेल्याची ग्रेस्काय वाडत गेली म्हूण भिये नाका. तांचे गरबेचें नांवरूप चोडलें म्हूण कांयच पर्वा करची गरज ना. मरून वेता तेन्ना कुस्कूट घेवन वचना. जोडलेली नांवरूप ताचे फाटल्यान फोंडान कांय दिवची ना. सोगली म्हणुया. काळजान गोरीब ती सुबागी सोर्गींचें राज तांचें. हांव मुगेलो सूत सुखांत जियेलो म्हूण लोक म्हाका वाकाणटलो. अशें तो जिणेंत आपलेच वडवीक चिंतालो. पूण उजवाड आनीक पळोवचें नान तें आपल्या पुर्वजांक तोय बी सांगात करूंक वेतलो. सगली म्हणया. काळजां गोरीब ती सुबागी सोर्गींचें राज तांचें. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak, sorvesporak, देवाचें उतर मानून घेतात. मनशाचें उतर कशें न्हय. बोगोर देवाचें उतर कशें. Sorvesporak, सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ता 2 हात आसून हेमकोणांत पालो ना तसल्या उज्यांत वेचे परोस लुंडो जावन
जिवितांत भितर सरल्यार तुका ओदीक बरें आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातोर 2 पांय आसून हेमकोणान तुका उडयलेले परस थोंटो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका ओदीक बरें आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो उमटून भायर काड 2 दोळे आसून हेमकोणान तुका उडयलेले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुका ओदीक बरें थंय हेमकोणांत ताचे किडे मरून मरोना आनी उजो केदनाच पालोवना तर जोण एकल्या मनशाक देव उज्यांत मिठायतलो मीठ बरें पूण मिठूच तर ओयणी जालें ताका कशी रूच दिवची तुमचे भितर मीठ आसूं दी आनी एकामेका लागीं शांती वसूं दी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां खोर शिटकावण्यो आयकूंक मेळटात पयल्या वाचपांत बागयोन जाकोब संवसारी गिरेस्तकाय पुजायतल्यांक शिडकायता आनी शुभ वर्तमानांत ल्हाना वो दुर्बळां सोवें नितीन वागूंक जेजू आपल्या शिसांक शिडकायता प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो जेन्ना बागयोन जाकोब अशें म्हणटा आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता तुमचेर येवचे आसात त्या हाल उपद्र्यांक लागून विलाप आनी रुदन करात हें म्हणटना तो सगळ्या गिरेस्त लोकांचेर फर्मोण मारिना पूण जे मनीस गरिबांक चेपून गरिबांचो फायदो काडून गिरेस्तकाय पुजायतात वो गोडटा ते भाशेन गरिबांक आदार करिनात तांचेर बागयोन जाकोब खोर उतरांनी फर्मोण मारता वो तांकां खोर उतरांनी शिडकायता तुमच्या शेतांची लुवणी केल्या त्या वावराड्यांक तुमी मजुरी दिवंक ना निरपराधी मनशांचेर फर्मोण मारून तांकां तुमी जिवेशी मारल्यांत ह्या आयच्या पयल्या वाचपाची उतरां वो बागयोन जाकोबाची उतरां आयकून म्हाका आदल्या कोरांतलो आमोस प्रवाद्याचो उगडास येता आमोस प्रवादी समाजीक निती पासत वावुरतालो सोशल जस्टीस ताच्याय काळार जायते ग्रेस्त लोक आसले आनी हो ग्रेस्त लोक गरिबांक पिडापीड दितालो गरिबांक नागोयतालो तांकां फटयतालो तेन्ना देव आमोस प्रवाद्याक आपयता आनी तांचे पासत झुजूंक ताका फुडें धाडटा आनी आमोस प्रवादी असल्या गरिबांक पिडापीड दितल्यांक शिडकायता आनी जिवीत बदलूंक उलो कोत्ता प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो जायते पावटी घडी आमी आयकलां डोंट मिक्स रिलीजन विथ सोशल लायफ
or don't mix your faith with social life. धार्मिक जिवीत जावन आसा एक खाजगी जिवीत. Religion is at the personal level. ते फकत आमी आमच्या घरांनी आमच्या इगोर्जांनी दवरुया आनी समाजीक जिवीत आमी जायते भाशेन जिवुया. आमचे धार्मीक जिवीत आमच्या समाजीक जिवितांत मिसळ करचें न्हय. असलें चिंतप घोडे आमचे भितर येता वो आमी असलें चिंतप आयकलां. पूण भाग्योन जाकोब आनी आमोस प्रवादी आमकां सांगतात की आमचें भावार्थाचें जिवीत वो आमचें धार्मीक जिवीत आनी आमचें समाजीक जिवीत सोशल लायफ हांचे मदें एक म्हत्वाचो संबंद आसा. आमचें भावार्थाचें जिवीत आनी आमचें समाजीक जिवीत जावन आसात दोन बाजो एकाच नाण्याच्यो. आनी ह्याच पासत देवाचेर भावट दवरतल्यांनी पीपल ऑफ द फेथ देवाचेर अधर्मीक मनशांनी आपलें समाजीक जिवीत देव भिरांतेन जिवंक गरज. गरिबांची निगा घेवंक मनशांक मान दिवंक पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. जेजू आमकां हें शिकयता. तर भावार्थाचें जिवीत आनी समाजीक जिवीत हे दोनूय संबंद आसा. भाग्योन जाकोब आमकां उगडास कोत्ता की समाजीक जिवितांत आमच्या भावार्थाचो ओसोर पडूंक गरज. जें कितें आमी ह्या पवित्र मिसा भेटींत वो दुसऱ्या हेर आमच्या मागण्या वरवीं नियाळटाव तें आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक. होच जावन आसा अर्थ समाजीक जिवीत आनी भावार्थाचें जिवीत हांचे मदें संबंद. आयच्या शुभ वर्तमानांत ल्हाना व दुर्बळा सवे नितीन वागूंक जेजू शिडकायता. आनी ह्या पासत आमचे हात आमचे पांय आमचे दोळे दुसऱ्यांक बरें करूंक वो बरेंपण शिपणावंक उपयोगाक घालूंक जाय. हें आमकां जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता. तर आयची वाचपां आमकां हो प्रश्न कोत्तात. गरिबां सोवें आनी आमच्या हाताखाल आसलोल्या सोवें आमची वागणूक कसली वो आमचें मन कितें. आयच्या काळार आमच्या घरांत जायतो लोक वावर कोत्ता. जावं तें आमचें जेवण रांदूंक कपडे धुवंक वो आमची झाडां पेडां शिपूंक वो आमच्या ल्हान भुरग्यांचो सांबाळ करूंक तांचे सोवें आमची वागणूक कितें तांकां आमी कशीं लेखतात. आजच्या दिसाक आमी ह्या पिलारच्या दोंगरार आयल्या खेरीत भाशेन पाद रागनेला उद्देशी आमची मागणी देवाक उबारूंक. पाद रागनेल आमकां जावन आसा एक इन्स्पिरेशन आमकां एक नमुनो. ताचें जिवीत आमकां उत्तेजन दिता. आनी देखूनच मानयून पाद रागनेल आमचो भाव आमी जाणाव गरिबांक आनी पिडापीड भोगतल्यांक मोग मोयपास दाखोवन आपलो तेंको तो दितालो. आपले फिरगोजींतल्या बेबद्यांक आनी हेर समाजांत वायट कोत्तल्यांक समजिकाय आनी सोंसणिकाय दाखोवन तांकां तो निटायर हाडटालो. हे परी पाद रागनेल धर्माची शिकवण आपलो भावार्थ
आपल्या समाजीक जिवितांत जियेतालो. हे भाशेन पाद्राक नेल आमचो एक नमुनो आमचे धर्माचें जिवीत आमच्या समाजीक जिवितांत जिवंक. तरी आयज ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळटना आमी आमचे पासत मागुया की आमी जण एकल्यान समाजांत नीत मनीसपण आनी बरेंपण विस्तारूंक आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा आनी बळ मागुया. भेटोवणे वेळार कितके उया काल्वाराचो यत्न. म्हज्या भयणीनो आनी बाबानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांत उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संबरोमतां. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टां. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Sorge, 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 sorge,
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Jésus, ami hodogata, ani bekose lehtieta, tidle pauti, tu mod bavan Yesu, ani tuje moro urgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागीवंत धर्मदुता आनी सोर्फ काळी तुका मानवोल्यांत त्या सगल्या भोगतां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना.
आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलोलें मागणें बावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन करुया एकाच उंड्यांत. Gesù nostro abençoado, ekosondiantam kawanto, Dorekuskur amisalia. Gesù chikura sogni, Gesù nostro abençoado. Ekos pevo soklia kamkan, Gesù wanta apleroko, Ekos chivanam kamburta, Prete mokan kazan sulta. Ekos pevo soklia kamkan, Gesù wanta apleroko, Ekos chivanam kamburta, Prete mokan kazan sulta. Ekos undiantam kawanto, Dorekuskur amisalia. Gesù chikura sogni,
Gesù mostro amisade Ekos sudian tam kawanto Dorikosku amisanya Gesù cikudami sogli Gesù mostro amisade प्रार्थूया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचे जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय. ही तुजी बासावणी बेगी शांती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाच्या भोंवणीनो आनी थोडेच दिसांनी आमी पिराचीत काळान व कोरेजमाच्या काळान आमी भितर सरतल्या. आमचे त्याग, आमचे सॅक्रिफीस व्हरता बरी जातले जाल्यार गोडेका बऱ्या कुमसाराची आमकां गरज. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे यादनीक तुमचे सेवीक कुमसाराच्या कोपेलान आसात. गंभीर परिस्थितीन आमी फुडो केलो, पिडेक आमी फुडो केलो आनी घोडे व्हडा भवार्थान हे पवित्र जाग्यार आमकां आनीक एक पावट येवंक फावो जालें. मानिवोत आग्नेलाचो भवार्थ आमच्या काळजांनी, बरवोसो आमच्या काळजांनी बाळगून घोडे हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतलो. आमची मागणी, आमचे आवडे हे मिसाच्या बलिदानांतल्यान देवाक आमी उबारले. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानिवोत आग्नेला वरवीं देवान तुमकां फावो करची, हीच आमची मागणी आनी आवडे. आयज एंटनी आनी सेंड्रा मार्सल न्यूरातान अशें कुडीत करूंक लायता. म्हजो पूत फ्रेडसन अंडर-14 फुटबॉलाक सिलेक्ट जावंक खेळूंक वचपाक आसलो. हांवें ताका ब्रेस्तारा दीस पिलार मिसाक हाडलो. मीस जाताच ताचे हातांक फुगून कशें आयले. हांवें ताका मानिवोत आग्नेलाची मुर्ती आसा तिका हात लाय म्हूण सांगलें. ताका दोतोराशी व्हरूंक हांवें चिंतलें, पूण घरा पावतच सगळे फोड गेले. आतां हैदराबाद एके टिमीक फुटबॉल खेळटा. अवचित ताचे पांय पोंदल्यान दुखूंक लागले, हाड भायर सरूंक लागलें. दोतोरान ताका सांगलें ऑपेरेसां करचें पडटलें म्हूण. ताका मानिवोत आग्नेलाचो उगडास आयलो. ताणें म्हजे हात बरे केले. ताणें मानिवोत आग्नेलाक मागणें केलें. ताचो पांव दुखतालो तो आतां बंद जालो, हाड जिरलें. दोतोराक मेळून दोतोरान सांगलें ऑपेरेसां करपाची गरज ना, आतां सामको बरो जाला आनी फुटबॉल खेळटा. मानिवोत आग्नेलाक दिनवासता आनी देवा लागीं मागता. मानिवोत आग्नेला उदेशी सगल्यांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो जावं. मोगाच्या भोंवणीनो व एके
आवयचो एका सुपुल्या भुरग्याचो भावार्थ आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या त्याच भावार्थान उबी रावन नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर त्यो विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. ओगणीत काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड परगट उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. मोगाल बाबा जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टवता. जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुचार बाप्पा, आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत भावां भयणाचेर भोलेपणान करीत तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी भोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर भावार दवरून तुका ती अनुभव. हे परी भावां भयणाच्या एकवटान ते सदांकाळ जिवन संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Amca tu salut